70 वर्सां जालेली आसा। आयज ताका 70 वर्सां पूर्ण जावपाची आसा आनी सदांच बाबुशाचो वाडदिवस म्हणल्यार एक म्हापशान एक बरी व्हडली एक सेलिब्रेशन कशी। सकाळी ब्रेकफास्ट ते रात डिनर मेरेन हांगा लोक दीसभर चालूच आसता। आमचे कडेन केन्ना केन्ना कळ नासलें की कितले लोक येवन गेले, कित्याक तो हिशोब जप करून पळोवन आसले कोणाक। मदीं 6000 आसतले, व्हडले नंबराचेर जेन्ना पावतालो तो वेदर इट इज 50 or 60 तेन्ना ते 10,000चेर सुद्दां पावलेले आसा। तितून मनशाचे प्रेम लोकां मदें आसा ते कळपाक येता। आनी लोक म्हणून बर्थडे म्हणून हांगा आमच्या घराचेर अशें पावन आसले। एक बाबूश आपलो म्हणून एक आमदारूच न्हू पूण आपलो घरचो म्हणून खूब लोक तशें मानताले तेन्ना, आनी त्या कारणाक तांकां अशें दिसनासलें की दीसभर हांगा सुद्दां उबे रावले लोकां मदीं जाल्यार इट वॉज अ सेन्स ऑफ एक फिलींग कशें येतालें की दे आर पार्ट ऑफ दीस एक व्हडली फॅमिली कशी आमी आसले सगळे। आनी सदांच वाडदिवस तेजो ह्यात घरान आमी सेलिब्रेट करतात कारण लोकांक खूब आवडटाले ते घरान येवन ताका विश करचे। रातचे 12 मेरेन लोक हांगा उबे आसताले आनी ती सेलिब्रेशन सोंपन आसली कशी तो दीसभर हांगा रावन उबो रावन सगळ्यांक विश करीत आसता। आयज आमी आमदार जाल्यार तेजी बरी कार्य असले म्हणून तेजी बरी वर्क असले म्हणून जायते जाणांक पावलेले असले म्हणून ती ब्लेसिंग्स आयज आमच्या फॅमिली मदीं आसा आनी प्रत्येक लोक जे आयज तेजे उगडासान ह्या आमच्या दारार येतात ते सगळे पॉझिटिव्ह ब्लेसिंग्स घेवन आयज मेरेन पावयत आसा। आता जोस्वान सांगलें की बाबुशाचो वाडदिवस म्हणजे एक सेलिब्रेशन हे सदरीत हांगा जातालें आनी 4 ऑक्टोबर म्हणटा नंतर पयलीं हांगा बाबुशाक विश करप आनी मागीर श्रीपाद भाऊच्या घरा वचप किंवा भाऊक विश करप आनी हांगा येवप असो संबंध गोंयचे म्हापशेचे कार्यकर्ते आसतालेच, पण गोंय भरले सगळ्या भागांतले कार्यकर्ते मुद्दम बाबुशाक विश करपाक हांगा येताले। गेली आमी आज 17वो वाडदिवस म्हणटात की गेली कितलीं वर्सां, म्हाका याद जाता की हांव 2002 आमदार जालो तेन्ना पासून एकूय बाबुशाचो वाडदिवस हांवें चुकोवनासलो। एवरी इयर हांव येतालो आमदार जातकच, आमदार मागीर नासलो तरी पण एक ह्या निमित्तान विविध असे कार्यक्रम म्हणजे बरेच जण हांवें आज पळयतात की एक बरो कार्यक्रम हांगा मेडिकल कॅम्प आसत, आय चॅकअप कॅम्प आसत म्हणजे लोकांची सेवा करणारे कार्यक्रम अशे आज हांवें दवरिल्ले आसा। कारण सदोदीत बाबुशान एक डावन टू अर्थ लोकां मदलो असो आपल्याक सदोदीत दवरलो म्हणजे हांगलो नगर सेवक आसत, नगराध्यक्ष आसत किंवा मागीर जाल्लो आमदार, त्याच्यानंतर मंत्री, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, ऑपोजिशन आमदार हे सगळे विविध जे पदां त्याने भुशयली पण हे भुशयता आसतना आपल्याक सदांच त्याने जमनीर दवरलो आनी म्हणून तर आज तो हयात नासून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अजूनही कार्यकर्ते त्याची या दिसतीक हांगा मुद्दम त्याची घरा येतात, त्याच्या फोटोचेर फुलांय घालतात कारण एखाद्या मनशान केल्लें कार्य हे म्हत्वाचें आसता। मनीस येता वयता आनी हे सगळें आसतना एक जमनी वयलो कार्यकर्तो, जमनी वयलो एखादो लिडर हो सदांच तेणी आपल्याक स्वताक दवरिल्लो आनी एक याद जाताली की एक हांव बऱ्याच जाणांक सांगता बाबुशाक घरान खावपाक रिस्ट्रिक्शन कारण डायबिटीज आशिल्ली आनी नेटी ताका खावपाक अडचण करताली पूण गोंयांत कोणें जरी ताका वाडदिवसाक सांगलो जाल्यार तो काणकोण पासून 70 खंय उंडा म्हणटा वयतालो थंय कारण एक ते प्रेम जे आसा आनी कार्यकर्त्यांकूय दिसता बाबुशाक इन्विटेशन दिवप म्हणजे गॅरंटेड बर्थडे घेवप मागीर 12 जाल्यार जाता पण वचप त्या बर्थडेक हो त्याचे एक हे म्हणजे प्रत्येकाक आपलो असो दिसतालो। एक बाबुशाक सांगता म्हज्या घरा येवप हांव बरेच अशें अजुनूय खूब जाण सांगता की कितें जर घरान बरें केलें जाल्यार बाबुशाक घरा हाडून दिवपी अजुनूय ते वेळार आसताले प्रशांत देसाय सारकिले सुद्दां। त्यामुळे एक एटॅचमेंट जे कशें आसता की एटॅचमेंट जे आसा ते सगळ्यांत म्हत्वाचें ते सदोदीत बाबुशान राजकारणान वचून दवरलें आनी म्हणून तर सत्तेर आसलो किंवा नासलो त्या वेळार सुद्दां याद जाता की 2012ची निवडणूक त्या वेळार बाबुजीच्या दोळ्याचें कितें तरी ऑपरेशन केलें। बाबूश काय व्हडलो कांयच भोगना पण उत्तर गोंयांत सगळ्यात हायेस्ट लीड जे आसा ते म्हापशा म्हणजे कार्यकर्तेच सगळे भोगले आनी त्या निवडणुकीक बाबुशाक भरघोस मतांनी निवडले एडवायस केलो डॉक्टरांनी फिरप चड ना अशें आनी त्यामुळे एक प्रेम जो आसा तो प्रेम सदोदीत त्याने ह्या मतदारसंघातल्या
लोकांक दिलो, कार्यकर्त्यांक दिलो आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यां भितर एक आपुलकी त्याने निर्माण केली आणि म्हणून त्याची यादिस्तीक आज आमी त्याच्या वाढदिवसाक सगळ्यांक जमिल्ल्या